हाय माय यूट्यूब फॅमिली सगळी कशी आहा उपसो सगळी बरी आहा हांव येयला आतां भायर एनवायरमेंट बी बरो जाला जाल्यार 4 कशी जाल्यार सांजची सो तुमकां म्हणल्यार एनवायरमेंट बी दाखयतलें भायल्यान बरो जालो आहा सारको बरें दिसता दाखयता आतां पावस थांबला मातसो फुडल्यान शेत आतां सगळें बाब न्हिदला सांजची ताका न्हिदायला आनी आयज ह्या व्लॉगान तुमकां हांव एक रेसिपी शेअर करतलें काल चोयलें न्हू तुमकां सांगलेलें मागीर कितें कोरियँडर हाडून हाडलो म्हणून सो कोरियँडर आलू पराठा रेसिपी शेअर करता तुमकां हांव स्पेशली न्हू मेथी आलू पराठा राती कडेन खावंक सोदता राती कडेन कर म्हणटा तो सांजचो नाका दनपारचो नाका सकाळचो ओके म्हणटा सकाळीं तितून टायम मेळना करपाक अशें न्हू सो राती कडेन कर म्हणून सो आतां हें सगळें प्रिपेरेशन केलां पीठ मळून दवरला कांदो बी सगळें कातरून दवरला आनी बटाटे उकडूंक दवरले सो सगळें हेजे उपरांत मागीर क्लिपिंग्स घालतले आनी बाब न्हिदला बाब आयज बेगिना न्हिदलोलो आनी ताका आयज बरो थंड जाल्लो एनवायरमेंटू लागून आतां भितर वयता आनी तुमकां मागीर मेळटा ओके सो ती रेसिपी आतां प्रिपेरेशन क्लिपिंग्स केला न्हू ती घालता आनी मागीर रेसिपी घालता आनी तेजे उपरांत तुमकां मागीर मेळटा ओके आतां भितर क्लिपिंग्स काडीत जाल्यार रेसिपी आतां शूट केला हातीन मोबायल घेवन आनी एक हातीन तेजें हांव सांगलां हांवें पूण तेजेर हांव वॉयस ओवर घालता तेका नाजाल्यार बॅकग्रावंड म्युजीक कसो येयला लायटीचो हेजो फॅनाचो बी ताका लागून हांव तेजेर वॉयस ओवर घालता सो आतां क्लिपिंग स्टार्ट करता सो आतां रेसिपी स्टार्ट करता म्हणल्यार रेसिपी म्हणल्यार आतां एडिटींग करता म्हणल्यार सगळी रेसिपी मागीर रेडी जाता सो आतां रेसिपी स्टार्ट करता ओके इंग्रिडियंट्स आमकां 2 कांदे घेयले 4 बटाट घेयल्या फ्रेश कोरियँडर घेयल्या आनी तें पाकीट आहा न्हू ते चाट मसाला मोस्ट इम्पॉर्टंट चाट मसाला मागीर उदीचो पिठो कोरियँडर पावडर चिली पावडर उदीक मीठ आनी पीठ भाकरी करपाक ओके मागीर स्टफींग तितून हांव घालतलें मागीर पयलीं हांवें बटाटे उकडुपाक दवरले उदकां घालून बटाट उकडूंक दवरला आनी तितून थोडेशें मीठ घायलें मागीर हांवें पिठान मीठ घायलें आनी मीठ घालून सगळें बरें स्टर केलें पयलीं आख्खें बरें मिक्स केलें आनी मागीर थोडें थोडें उदीक घालून पीठ सगळें मळून धांपून दवरलें हें पयलीं सगळें प्रिपेरेशन्स बी करून दवरलेलें बाब न्हिदला तेन्ना सो सगळें थोडें थोडें उदीक घालून पीठ बी मळून मागीर कांदे मिरसांग कोरियँडर बी सगळें कातरून हांवें दवरलेलें मागीर वखदार हांव मागीर कोत्तो म्हणून सो हें सगळें पयलीं प्रिपेरेशन केलोलें धा ती 15 अशें पीठ मळून दवरल्यार भायर न्हू मातशें बरें जाता सॉफ्ट जाता सो ताका लागून बी बरें जाता आनी पीठ मळटा तेन्ना थोडेशी घी नाजाल्यार थोडेशें ऑयल बी घालून जाता हांवें तशें कांय घालूं ना हांवें उदकान पीठ मळलेलें आनी थोडेशें मिठू घायलेलें ओके सायड बाय सायड मागीर बटाटे बी उकडून दवरलेलें हांव तुमकां सांगतालें की हांवें कांदो कातरून दवरला म्हणून हांवें तुमकां स्टार्टींग हांव चिली दाखोवपा विसरलें सो मागीर तुमकां चिली दाखयलें आनी सगळें हांवें कातरुलेलें तें दाखयलें तुमकां कातरून जालें आनी मागीर बटाटे उकडून जाले आनी मागीर हांवें तें उकडलेलें तें उदीक आहा तें भायर मारलें आनी हे बटाट्याचें हें करून पील करून दवरलें आनी मागीर उरलेलें तुमकां दाखयता कशें करता तें इफ तुमचे कडेन मॅशर असलो ना न्हू जाल्यार तुमी गारपानूय अशे बटाटे मॅश करून जाता बटाटे मॅश करून मातशे मॅश केले थोडेशे आनी मागीर व्हडली प्लेट घेवन सारकें तें बरे भाशेन आख्खें हें केलें ना जाल्यार मागीर मोट उरता न्हू ताका लागून सो सारकें मॅश केलें थोडें थोडें घेवन पयलीं मातशें धाकटे प्लेटीन केलोलें सो बरे भाशेन सगळें मॅश केलें
हे सगळे मॅश करून घेयला बरे भाशेन पयलीं आख्खे मॅश करून घेयल्या उपरांत हातून मसाले ॲड करपाचे हातून हांवें हे सगळे मसाले घायले तुगे ऑप्शनल तुमकां जाय जाल्यार घालूंक जाय मसाले घालीत जाल्यार पूण टेस्ट येता ओके फर्स्ट रेड चिली पावडर घायल्या 2 स्पुनां अकॉर्डिंग टू युअर टेस्ट तुमी घालूंक जाता तिखसाणी प्रमाणे मागीर हळदी पीठ घायला 1 कुल्लेर कशें आनी मागीर गरम मसाला घायला गरम मसाला पयलीं तुमकां मेन्शन करून आयलो हांवें सो गरम मसाला घायला टेस्टा मागीर हांवें कोरिएंडर पावडर घायला आनी मागीर चाट मसाला घायला चाट मसाला मेन ना चाट मसाल्याचेरूच टेस्ट येता तो प्रॉपर टेस्ट ओके सो मागीर चाट मसाला घायला आनी मागीर कोरिएंडर कांदो आनी चिली सगळे ते कातरून दवरलेले न्हू ते सगळे तितून घायला आनी सगळें बरे भाशेन मिक्स केला आनी न्हू मिठूय घायला सो मागीर सगळें मिक्स केल्या उपरांत न्हू परतून तुमी टेस्ट करा तुमकां मीठ उणें तूं आनी किल्लें घालूंक जाय तें तुमी मागीर टेस्ट करून आनीकूय घालूंक जाता ओके मीठ हांवें 2 भाग केले 2 थोडे प्लेटीन काडून आनी एक सेपरेट केला कित्याक सगळे मसाले मिक्स करून हांवें सेपरेट केला कित्याक हांवें तिखसाण न्हू पयलीं एकूच चिली घायलेली बाबाक आनी म्हाका चड तीख नाका आहलोलें सो मॅफीक तीख जाय आहलो सो आनीक 2 चिली एड केल्या आनी प्लेटीनूच हांवें अशेंच घातले फास्ट फास्ट आनी मॅफीच्या हातून घायल्या सो ताका हांवें चड तीख केलोलें ताका तीख लायक ताका मातशें अशें स्पायसी कर म्हणून लागला सो ताका हांवें सेपरेटली केलें आनी तें सेपरेटली मागीर मिक्स केलां सो हो मिक्सचर तुमी करूनय दवरूंक जाता ओके करून दवरून फ्रिजीन उजार करूंक जाता सो पीठ मातशें मोवन दवरल्यार न्हू मातशें मोव जाता सो मागीर अशें इल्ले इल्ले स्मॉल स्मॉल चपातीज कशें केले तितून मागीर तें फिलींग भरलां आनी परतून मागीर हें रोल हें केलें लाटलें ओके सो तुमकां जाय तशें थोडी डिफरंट टायप करता हांव अशें करता हांव भितरूय फिलींग घालता आनी रोल करता सो चपातीर मागीर फिलींग घेयला तितून चपातीन घायला आनी कशें फील करून कशें बंद करपाक जाय न्हू तें बी दाखयलें तुमकां सारकें कशें करपाक तें तितून भाजी घायल्या उपरांत रोल करतना स्लो करपा जाय नाजाल्यार फुटोन भायर सरता सो सारकें करपाचें मागीर हांवें अमूल घी घेयल्या तुमकां जाय ती तसली तुमी घी घेवपा जाता ओके मागीर तळ्याक हांवें थोडीशी घी लायल्या आनी तेजे वयल्यान हांवें पराठा दवरला सो हांवें वयल्यान मागीर घी घालून बरे भाशेन तें भाजून घेयलें सगळे सायडीन आनी लास्टाक न्हू मातशें कितें डिफरंट करून दाखयलें तुमकां चोया तुमी लास्टाक कशें केलें तें हांवें
गायज हे मातशें डिफरंट केल्या ओके भुरग्यांक हांवें तुमी टिफिनान बी घालून दिवपा जाय मातशें डिफरंट जाल्यार खाताय न्हू ती पराठा जाल्यार खायनाय न्हू मातशें सो ही चपाती केल्यार व्हडली तेजेर हांवें भाजी घायल्या सारकी इवनली स्प्रेड केल्या आख्ख्या हेचेर चपातीचेर आनी मागीर ती रोल केल्या आनी मागीर रावंड कट केल्या आनी मातशें प्रेस करून फ्राय केल्या ओके सो चोया तुमी कशें केलें तें आनी तुमी बी घरा कोण ट्राय करा. सो गायज तुमी चोयले रोल करून मातशें गिलान ते भाजिले हांवें आनी बरें जालोलें सगळें लायक जालें घरान सगळ्यांनी खायलोलें तुमी बी घरा कोण ट्राय करा आनी तुमकां ब्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज.